दिवचल पालिकेच्या रिते जाल्ले नगराध्यक्ष पदाचे सुवाते खातीर वेंचणूक जाहीर जाल्ली आसा. पालिका प्रशासन खात्यान काडिल्ले नोटीसी प्रमाण येता त्या बुधवारा 22 जानेवारी ह्या दिसा ही वेंचणूक जातली. ते खातीर बुधवारा सकाळच्या 11 वरांचेर दिवचल पालिका मंडळाची खासा बसका आपयल्या. मजगती मंगळारा 21 जानेवारी ह्या दिसा दनपारा मेरेन नगराध्यक्ष पदा खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाची मुजत आशिल्ल्याचें कळटा. दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी रोहन कास्कर हांची हे बसके खातीर निर्वाचन अधिकारी म्हूण नियुक्ती केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. अविश्वास थारावाचे संकश्ट टळून लेगीत एके नाट्यमय घडामोडीत फाटल्या 7 जानेवारी ह्या दिसा पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी हांणी दिवचल पालिकेच्या नगराध्यक्षपदाचो राजिनामो दिवन सगळ्यांक अचंबीत केल्लें आसा. पालिका प्रशासन खात्यान फळारी हांणी दिल्लो राजिनामो मंजूर करून घेतिल्लो आसा. नवो नगराध्यक्ष निवडपा खातीर कार्यावळ लेगीत जाहीर केल्ली आसा. दिवचल पालिकेचो नवो नगराध्यक्ष कोण आसतलो ते विशीं आतां दिवचलकारांची उमळशीक वाडिल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सद्याच्या घडयेक तरी 2 ते 3 नांवां नगराध्यक्ष पदा खातीर चर्चेत आशिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले खासा म्हायती प्रमाण पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी हांणी परत नगराध्यक्ष पदाची वेंचणूक लडोवची अशी इच्छा कांय नगरसेवकांनी फुडें केल्ली आसा. आतां पळोवचें पडटलें दिवचलचो नवो नगराध्यक्ष कोण आसतलो आनी नगराध्यक्ष पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडटा तें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.